गोंय विधानसभेचे 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेक चड करून एसटी रिजर्वेशन जावप शक्य जावचें ना. कारण गोंय सरकारान ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जर जो केंद्राक अर्ज केल्लो की गोंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज रिजर्व करा, एसटी रिजर्व करा म्हणून, त्या अर्जाक केंद्राचो रिप्लाय आयला, केंद्राच्या लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंटाचो रिप्लाय आयला आनी तेंच्यांनी सांगलां की जे रिजर्वेशन आसता हें डिलिमिटेशन कमिशन करता आनी तें कमिशन डिलिमिटेशन करता तेन्ना रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन आनी रिएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसता त्यो गजाली करता आनी ते फक्त केन्ना शक्य आसा जर 2026 उपरांत जो सेन्सस येतलो तो सेन्सस येयले उपरांत सेन्ससाचे डेटा येयल्या उपरांतूच ते डिलिमिटेशनाचो प्रोसेस जावपाक शकता. सो तो पर्यंत हे रिजर्वेशन करप शक्य ना आनी त्या खातीर आनी 2026 उपरांत सेन्सस येयल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यार रोखडेच मार्च एप्रील म्हयन्यात गोंयचे विधानसभेचे 2027 इलेक्शन जातलें. तो पर्यंत हो सगळो प्रोसेस जावप कठीण दिसता आनी त्या खातीर 2027चे इलेक्शनाक जे एसटी कम्युनिटी असेंब्ली सिटांचे रिजर्वेशन मागताले ते जावप शक्य ना. आनी ते जेन्ना सगळे दिल्ली वचून सगळे कडेन ते रिप्रेझेंटेशन दिताले तेन्ना पर्सेंटेजी प्रमाण गोंयचे 40तल्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व करपाची मागणी जाताली. मिनिमम 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जावपाची शक्यता आसली आनी फुडले 2027 करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटाचो तसो स्टँड आसलो की करून घेवपाक जाय म्हणजे गव्हर्मेंटा वटेच्यानूच तसो स्टँड आसलो म्हणून हें रिकमेंडेशन केल्लें. पण केंद्रा कडच्यान जो रिप्लाय आयलो तितल्यान दिसता की येता ते वेंचणुकेक तरी 2027चे वेंचणुकेक तरी हें रिजर्वेशन जावप शक्य जावचें ना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.